नाव मंगेश गांवकर. आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो. आमी कुडचीरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंय रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंय रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली तेणी. हय, जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी हेवटेन दुखून उडली. मातशी गाडी डॅमेज जाली. आमकां कोणाक काय जावंक ना किरको, काय जावंक गवर एकटो गाडी एकटोच आशिल्लो. एकटो आसलो. हय, डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो तो. साधारण कितली हायट आसतली? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी. हय ना. हांव पयलेच फावट पळयला गाडी येदी हायट आसली. फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो तेणी. कितले फावट डॅश मारले नंतर? एकच फावट, पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक धक्को दिलो. ओके. हय, कोणाक कितें जावंक जावंक ना. ना. ओके. गोंयकार हांगासर रावपी, व्हांवतेर रावपी आनी हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंय रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा. लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो. कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा. तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू. हेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीर्यान विचार करचो. कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा. आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धक्को दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा. तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू. अशी गजाल घडल्या पळय, गाडीक धपको हेच्या पयलीं जाल्लेले आसा अश्यो? हय, हेच्या पयलीं जाल्ले आसा. एक मोटरसायकली व्हडल्याक उडयल्लो आहा, तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना. तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो. बेश्टे पळोवन आनी हेचें उलोवन जावचें ना. हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय. जे बेश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना. तेन्ना फॉरेस्टान हेचो हे करपाचो.